येता त्या 2024तल्या लोकसभा वेंचणुकेची भाजपान तयारी सुरू केल्या आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या फुडारपणाखाला लोकसभा वेंचणुकेत भाजपाकूच जैत मेळटले आणि परतून एक फावट नरेंद्र मोदीच प्रधानमंत्री जातले असो विश्वास मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उक्तायला। एनडीएच्या वांगड्यांनी एनडीए घटमूट करप आणि येता ती वेंचणूक जिखपा खातीर पुराय तरेन यत्न सुरू केल्यात अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सांगता। कालची मुख्यमंत्री कॉन्फरन्स त्याच धर्तीचेर आशिल्ली। त्या निमित्तान वेगवेगळ्या 11 स्टेटींचे 11 ते 12 स्टेटींचे मुख्यमंत्री आशिल्ले, सगळे उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री हे दोनूय आशिल्ले। सो दॅट सगळे कडेन आपापल्या सॅच्युरेशन ऑफ द स्कीम हाजेर डिस्कशन जालें, बेस्ट प्रॅक्टिसीस हाजेर डिस्कशन जालें आणि त्या निमित्तान माननीय प्रधानमंत्री परत तशेंच आमचे अध्यक्ष आणि अमित भाई शाह हांच्या सगळ्यांचे मार्गदर्शन राज्यांक सगळ्या मुख्यमंत्र्यांक मेळ्ळें आणि फुडल्यो निवडणुका येता त्यो लोकसभेच्या निवडणुकेची तयारी त्या निमित्तान सुरवात जाल्या। सो दॅट 100% आमकां खात्री आसा की 2024च्यो निवडणुका ह्यो परत एकदा माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वाच्या सकयल देशात भारतीय जनता पार्टीचे सरकार माननीय मोदीजी परत एकदा प्रधानमंत्री करपा खातीर भारतीय जनता पार्टी नेटात कामाक लागलेले आसा। एनडीए चडांत चड स्ट्रेंथन करून एनडीएचे सगळे पार्टनर हे नेटान कामाक सुरू आसा।